नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे काणये नाव सारणी सेवा म्हणून, सारणीची सेवा म्हणून. फुडें उत्कल राज्य म्हणून एक गांव आशिल्लो. त्या गांवांत पुरुषोत्तम देव म्हणून एक राय आशिल्लो. उत्कल राज्यांत पुरी म्हणून एक जगन्नाथाले प्रसिद्ध क्षेत्र आशिल्लें आतांय आसा. पुरुषोत्तम रायो जगन्नाथालो परम भक्त जावन आशिल्लो. तो लेखत आशिल्लो, हांव राय न्हय ह्या गांवाचो, हांव जगन्नाथालो सेवक. जगन्नाथानच तागेले इच्छे प्रकार हांगाचे पुरा काम मेगेल मुखांतर करून घेवचें म्हणून तागेली दृढ नंबीक आशिल्ली, विश्वास आशिल्लो. पुरी भितरी प्रति वर्स जगन्नाथाक एक व्हड रथोत्सव चलत आशिल्लो. त्या वेळेरी गांवां बरी भक्तजन येतालींची. भारी गर्दान जेवचे त्या रथोत्सवांत जगन्नाथाक आनी देवस्थाना भितर बलभद्र आनी सुभद्रेल मुर्ती आशिल्लींची. त्या 3 मुर्तींकय 3 रथ करतालींची. त्या अलंकृत रथारी 3 देवांकय हाण बसोवन आरती जावन आनी आतां तेर तांडो तयार जाता म्हणटना रायान एक हाता सारणी दवरून रथा सुत्तू झाडची आशिल्लें. ती तागेली सेवा. तें तांगेल्या कुटुंबांत फुडदुकून चोल नायिल्लो एक क्रम जावन आशिल्लो. एक पंता पुरुषोत्तम रायो तेंका अधिकान दक्षिणाक विजय यात्रेक भायर सरता. तो येवन कंची राज्या येवन पावता. थंय कंची रायाल धूव पद्मावती म्हूण आशिल्ली. भारी चंदी, सुसंस्कृत चिल्ली, सुशिक्षीत चिल्ली. तिका पळोवन राया भारी खूश जाता. हिक वारडिकोन घेवका म्हूण ताका मन जाता. तो कंची राया लागीं हांव हिक वारडिकोन घेवय म्हूण निमगीता. कंची रायाकय पुरुषोत्तम देव भारी खूश जाता. तो जायत म्हूण उत्तर दिता. तांगेल वारडीक निश्चय जाता आनी पुरुषोत्तम देव तागेल्या गांवां येता मागशी. तेन्नाची एक रथोत्सव येता. वपास त्या वर्साचे रथोत्सव येता. तेन्ना पुरुषोत्तम देव रायो कंची रायाक आमंत्रण पेटयता. ह्या वर्स तूं आमगेल्या गांवाचे रथोत्सव पळोवचे खातीर यो म्हणून. तशेंची कंची रायो थंय येता. नित्या मणकेची गांवां भर जन भरताची शंख, जगांट, वाजप, भजन गांवां भर गलगलो. 3 नवे रथ येताची. रथाक अलंकार करून आसता. 3 मुर्ती जगन्नाथाल मुर्ती हाण तेरार दवरताची. मागीर बलभद्राल मुर्ती हाण दवरताची आनी एक रथारी सुभद्रेक मुर्ती हाण बसयताची. देवांक अलंकारूय जाता, आरती जाता आनी आत्त रथ तांडूचो म्हणटना नित्या मणकेची पुरुषोत्तम रायो तागेले शाल काणू कुर्ता बांदून घेता गट्टी आनी हातांत सारणी दवरून रथा सुत्तू नेलार झाडू सुरू करता. त्या पळयतना कंची रायाक अळशीक जाता. कसलें मगेल जावं जातलो हो मनीस हातां सारणी दवरून चेड असो नेला कोयर काडतवय. हक्क मगेल धुवे दिवन हांव वारडी कोरकावय म्हूण तो मनां लेखता. आनी रथोत्सव जातरी तागेल्या गांवां मागशी वतरी सुद्दी पेटयता. कसो म्हळ्यार हांव तुका मगेल धुवे दिवन वारडीक करना, म्हाका तूं खायश जाय न्ही, एक चेड्याक हांव मगेल धुवे दिना म्हूण सांगता. पुरुषोत्तम राया जोर कोप येता. तो तागेले सैनी घेवन कंचीक युद्धा येता आनी तांकां युद्ध जावन कंची राय सोलवता आनी बंदी जाता. तांकां दोगांकय घेवन पुरुषोत्तम रायो तागेले गांवां मागशी येता. येवन कंची रायाक कारागृहां घालता आनी पद्मावती पळोवन तो तागेले मंत्री सांगता, म्हाका हिक वारडी कोन्न घेवच्या ना आतां, तूं कसो कर म्हळ्यार तिगेले अन्नान म्हाका कसो चेडो म्हूण म्हणल नवं, कोयर काडतलो चेडो म्हूण म्हणल नवं, तसले एक कोयर काडतलो चेड्या पळोवन हिक वारडी कोन्न दी म्हूण सांगून वता. जाल्यार मंत्री भारी चांगू विचारवंत जावन आशिल्लो. ताका तिका पळोवन पाप दिसता. तिगेल कसो जीव केसांत भितरी म्हणून तो आलोचन करून तिका तागेले घरा व्हरता. थंय मंत्री आनी मंत्रील बायल तिका मोगान पळोवन घेताची गुटार दवरतात तांगेले घरांत.
हेर वर्स वपास रथोत्सव येता. तेन्ना नित्यामणकेची 3 रथ जाता, देवा भायर हाडटाची, रथार बसयताची आनी नित्यामणकेची पुरुषोत्तम रायो तेगेल शॉल कुर्ता बांदून घेता आनी सारणी घेवन झाडू सुरू करता. तेन्ना मंत्री पद्मावती घेवन रायाल येद्रा येता आनी सांगता, राया तूं म्हाका सांगिल्लें हिक्का एक कोयर काडटल चेड्या पळोवन वारडी दी म्हणून. म्हाका हिक्क योग्य जाल्लो न्यायल कोयर काडटल तसलो चेडो म्हाका मेळय न्ही. तुंची हिक्का योग्य जाल्लो त्या देखून तुगेले उतरा प्रकार तुवें हिक वारडी कोन्न घेवका म्हूण सांगता. रायू पद्मावती दिकान पळयता. आतां 1 वर्स जाल्लें ताका खूब थंडेला. तिका पळोवन ताका वपास खूश जाता. तो तिका वारडी कोन्न घेता. मागीर खंयची रायाक कारागृहा देखून सोडताची आनी तांणी गम्मतेर खुशयेर आसताची. तशें जावन मंत्री हे बुदवंतकायेन आनी विचारान पद्मावतीली आनी पुरुषोत्तम रायाली वारडीक जाता. काणी हांगा समाप्त जाता. तुमकां कशी दिसली म्हणून म्हाका अवश्य तिळशियाची. नमस्कार.